Then why are you doing this? What is the meaning of this notice? Government of law. Any address to South Railway? What is the No. This is the same issue. What is the difference? This is the one there. That is not the people conference. What is the difference? What is the meaning? What is the meaning of this? What is different from this? Huh? What is this? This is not for the title document. This is for the title document. Yes or no? Right. What are you fighting for? This one is where the active land is. I can answer that. You are. No. It's not different. Okay, I have spoken already. Our letters have gone already, and they said what you are doing is illegal. Who? The authority. Yeah. Someone. Yeah. Why have to name the authorities? No, not like that. Sir, that's nothing personal, sir. It's a proposal thing only. Yeah. Okay. Yeah. No, you are senior officer. I know. I respect what you are. Don't do like this. There are meetings held. No? Why all unnecessary creating this trouble? You all unnecessary creating trouble in the village. Now you broke this pipeline. Huh? How are they going to have last from yesterday? They don't have water. He is not allowed to interfere. What? He is not allowing water? They are allowing water pipeline from there. In our land only. This morning also they came. Why it is not repaired until now? Fix like that, whatever it is, fix like that and keep it. Why it is not repaired until now? Why is not allowed? This I am not allowed. Who said? Who said? I am not allowed. Who said? Who said? Who told you not allowed? మీరు రండి నల్లగా మీరు మాట్లాడండి వాళ్ళ తరపు నుంచి మీరు రండి మీరు ముందు రండి చెప్పండి మీరు అలా చేయలేదు కదా But you have to हिंदी में बोलो क्या अलाउ नहीं फोन अलाउ नहीं क्या काम करने नहीं तुम क्या बोलते हो? बोलो हिंदी में बोलो अभी नया वाला बना के उधर शिफ्ट करने के लिए सोचा इधर शिफ्ट करने के लिए एनओसी मांगते हैं ना? क्यों मार्केट लैंड अब तो ये अभी का नहीं है पहला का पाइपलाइन है अभी का नहीं हो तुम कुछ भी करते हैं ये अभी का पाइपलाइन नहीं है तुम किधर भी आके पाइपलाइन डालता है अभी घर में डालेगा पाइप बोला रे आप बोला अभी अपना हमारा सबका घर है वो सबका घर है वो क्यों लगता है तुमको घर किसका है हमारा सारा इसका घर है all these people today are without water. अब पाइपलाइन छोड़ के तुम इधर काम करता है You are understanding this? Then if you understand, you will not speak like that. पानी नहीं तो चलता है घर में तुम्हारे घर में पानी नहीं तो चलता है They didn't allow me to sleep here. कल से पानी बंद है तुम्हारा गाँव आएगा तो दो दिन पानी जाता है मैंने बोला शिफ्ट मत करो, जैसा है वैसा डाल दी पानी। इधर पाइप है उसमें उतना ही डालने का चला गया। तुम हमारे धदारी के इधर डालता है उधर डाल इसलिए वो उसका जगह कितना गया फिर भी अंदर आता है बोलता है तुम घर में डालता है वो पाइपलाइन बाद में घर पे छोड़ के हम जाएंगे घर में डालता है पाइपलाइन देंगे कहाँ तुम्हारे घर में जाके पाइपलाइन डालो अंदर हमने क्या करने का तुमको आपको मालूम नहीं ये पाइपलाइन इधर क्यों डालने का अभी किधर है उधर डालने का फिर तुम क्या बोलता था इधर डाल खाल बोला डिमांड अपना ही बात करता है नहीं आपका क्या ये पाइपलाइन है उधर डालने पाइपलाइन है ना उधर ही डालने फिर वो अभी का पाइपलाइन नहीं है ओके वही डिमांड है उसका। अभी मेरा से बात कर रहा हूँ मैं तो हो गया ना आपको पाइपलाइन उधर लेना चाहिए बस क्लियर है आपको मैं बोल रहा हूँ इधर आने के लिए नोटिस मांगते हैं मेरे को नोटिस मांगता है सामान निकालो करके सर्वे डिमार्केट करने के बाद आपको नोटिस दिया इंडिविजुअल पर्सन
What was given? What was notice? Notice not. That is for demarcation only. You received notice? Yeah. We know. We have gone through all the legal process. Okay? Yes, sir. We are doing the legal only. Yeah, you are doing a legal as per your this, but it is टाइम not. निकाल दियो मैं दिमाग निकालेगा मेरे पास पैसा है You will have to तुम्हारा stop आदमी this नहीं work. मांगता है You will have to stop this तुम्हारा work. निकाल के उधर पूरा डैमेज किया उधर We will not do this. ये क्या बोलते अरे, हैं, there is a option. fencing था मेरा ऐसा ये था वो डैमेज अभी इसका पैसा कौन देगा मैं पैसा don't talk about money. No. Please. Don't talk about money. See, you are talking about procedure. They are not following procedure. There is a letter here. Why you understand what is the meaning of this? Understand? No, we are not here to waste our time. Yeah, obviously we are going loss over here on property. See, it is not about this. First, you tackle the issue of procedure. We have to Yes. tackle the issue of procedure. We are for law abiding this. We are not here goons. We are here residents of this place. हम अच्छे से गवाह से बात करते हैं ये करते हैं करके तुम लोग और ज्यादा फायदा निकाल रहे हैं। Mr. Manish Kumar, yes. What is this? हाँ? ये देखो हिंदी बात कर इंग्लिश तो रेड सकते हैं ना? डेट दिया ना? ये दिन ये लोग सब आने के हैं उधर। हाँ? तो ये क्यों ऐसा करता है लफड़ा है? उसके बाद तुम उधर फैसला लिया हो तो अब सबको मानना पड़ेगा और ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का पड़ेगा। इससे पहले तुम क्यों इधर तंग कर रहे? अभी कल से पानी नहीं इधर। ये परसों से हम लोग को तंग कर रहे हैं ये पानी इधर घुस के देखो किधर पानी किधर पहुंच गया। हाँ? अब ये पूरा ये गांव के लिए पानी नहीं इधर कल से। पूरा रात में पानी जाता था यंगे गांव असं ये बसून केले जातं आमको गिरा होतं काल हांव आसोन हिंगा तोरीपासून कामा येयला हिंगा आमगे पयर म्हणटो आमगे आंब उडयलो आनी काल मुगे माडोय उडयलो येयला हिंग चोयल्या सगळे पायपलायन बी फोडलो हा हिंगाची पायपलायन उदक वयता घोसो करून उदक वयता पायपलायन फिक्स कर म्हणलें आनी काम तुगे कितें करपाचें करूया म्हणलें पूण पायपलायन ते म्हाजो फिक्स केलो ना मुगेली आनी म्हणटाय आयज म्हणटा एशी मुगे आनी प्रॉपर्टींतल्यान एशी पायपलायन सोडटा म्हणटाय एश कोण आमळे केश कोण जाता ही हें केलें आनी वयल्या पायपलायन सोडटा एज वता म्हणटाय हें केश कोण जावपा जाता हेका लागून आतां आमी सारकी टेन्स्टाप आहाय बेजार आहाय हें कितें जालें काय म्हूण सडनली आनी हांवें म्हणलें हिंगसा बंद जाल्यार आख्या वाड्या उदक बंद आतां सगल्या इवन तो आमगे तुगे नेबर पासून तो सांगतालो तेंका कितू त्रास जाले ते उदका बीन काल सो ती पाईपलाईन तुटलो हा आणि तुटलो आसतना ते काम चालू करताय लोकां पाशेर करताय आणि काम चालू करताय आणि वयल्या इन्स्टॉल म्हणटाय आमगे डिमार्केशन हा हे हा आमगे हे हा ते कोर्टा एक केस सारकी आमगे जाल्ली ना लिगल कोर्टां वचून हांव कोर्टां 16 तारीख दिलो हा अजून कोर्टां कांय जालें ना तुम जबरदस्तीन काम करताय हाँ आणि ते रेल्वे आहा जे ना हांव चालू करेगा जबरदस्तीन करेगा म्हणटा जबरदस्तीन करता आनी सगळें हांव लायन म्हाका करूं वयता हांव मागीर तेंका सांगसा हेणें ते घरा तेंका तेणें मागीर आडायलें सांगसा आयज 27 तारीख डिसेंबराची आमी हे मोळो वातारान आहा आनी हिंगा आमच्या जाग्याक म्हज्या फाटल्यान हे हो जागो लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आहा आतां 6 तारखेर आमकां 6 तारखेक लेटर येयल्या सगळ्या लोकांक हिंगा आनी तेजे दिलां की ते 6 तारखेर 11:30 मीटिंग आसता म्हूण दिस कम फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे एंड लँड रिकॉर्ड ऑफ रायट्स मारगांव गोवा ही आनी ही लेटर एप्लिकंट कोण साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी हेजे सभार 45 लोकांक ही लेटर येयल्या हितून पंचायत ऑफ वेलसांव पाली इसोरसिंग आहा विलेजेस ऑफ वेलसांव विलेजेस ऑफ पाली आनी सभार दुसऱ्या पंगडाक ते ही लेटर येयल्या आतां ती लेटर येयलो आसतना हेणी कित्याक हें डिमार्केशन प्रोसेस कंप्लीट जालें ना कित्याक हांकां डिमांड नोट येवपा जायो हे सगळे गांवचे लोक तेंगेले लँड एक्विजिशन जाता म्हूण ती मिटींग जाता एक डिमांड लेटर येता आनी ती डिमांड लेटर येतरीच म्हाजी कबूल जाता की हो जागो कोणाचो आतां हे प्रोसेस जाचनी फुडें आनी हे लोकांक आयकचनी फुडें हे रेल्वे आनी तेजे कॉन्ट्रॅक्टर RVNL ते कित्याक हिंगा भितर येयले गांवांत पयर हिंगा एक आंबो आहलोलो हिंगा
हे धोळीचे हिंगा आंबो आसलेलो तो आंबो तेणें उडयलो म्हूण कितको न्हू तेजे JCB वयर घाल म्हळ्यार तेका कातोल ना तेका JCB वयर घाल ते कातोल आनी तेज सारको तेज चूर केला काल येयले ते हिंगा माड उडयलो तेसो कोण JCB लायन माड उडयलो अशें करून आनी तेजे चोण तेका सारको तो नाच केला दिसा कोताय राती न्हू दिसाचें आतां ते पयलीं राती कोण कातून धांवताले म्हळ्यार आज ते दिसा कोताय आं आज तांकां कितें दिसता की ते रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स येयले म्हूण तें लिगल जायना आमी प्रोसिजरा इश्यू घेता गोंयचो एक वर्ड वी आर ओनली टेकिंग इश्यूज बेस्ड ऑन द प्रोसिजर फॉलो करपा जाय कायदो आमी गोंयच्या एकवटान केलो ना हो कायदो गव्हर्मेंटान केला आनी हो कायदो मानपा जाय आनी आज तेंची आनी एक परिस्थिती जाल्या काल सावन एक गांवांत हिंगा साबार हिंगा 30-40 घरां आहा आयज ते हे JCB आतां हे म्हजो एक स्ट्रक्चर आहा तेंचो तो टॉयलेट ब्लॉक पेद्रू रॉड्रिक्साचो आनी हो ते आज मोडपा येयले JCB घेवन थ्रेटन केले मिन्स जबरदस्ती आं नोटीस ना लँड ओनरार तुका तर तुवें तें लँड एक्वायर केलें तें म्हणटा एक्वायर जालें म्हूण लँड एक्वायर जालें जाल्यार ताका नोटीस येवपा जाय न्हू ही ओके एज्यूम दॅट ही इज द प्रिवियस ओनर ऑफ द लँड हे कायदे आहा गांवचे टुडे द ऑनरेबल साऊथ गोवा MP had to make a call to the collector to stop this demolition हांव लोकांक सांगता कित्याक हे कायदे करपाचे हातूंत आमचे जायते ऑफिशियल्स आहाय ते फाटीं सरता वी अंडरस्टँड वॉट इज द रिजन म्हळ्यार तुमी कायदे पाडात अदरवायज वी वील रिसॉर्ट टू ऑल लिगल प्रोसिजर्स to safeguard the interests of our people. We are not going against the law. We are only abiding by the law. The South Goa MP, despite his official commitments, took for the interest of the people of this area, and he made this call to the collector South. I believe and I understand that the South Western Railway will take cognizance of the fact that they have got instructions from the highest authority in this land to stall all demolitions in this area at least until the 6th of January 2025, where all the residents of this area and the surrounding areas right up to Consolim have got notices to attend a court hearing at the DSLR Margaon. स्थिती जाल्या काल सावन एक गांवांत हिंगा साबार हिंगा 30-40 घरां आहा काल सावन तांकां उदक ना हें उदक तांकां 1975 सावन तें उदक येता जुवारी एग्रो केमिकल थिंगा बरी हिंगा दुर्घटना घडली ती तेन्ना सावन तांकां हिंगा सगळे आमचे बांयो बीन सगळे काबार जाल्ले पोल्युशन जायन तेन्ना सावन ते गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी जुवारी एग्रो केमिकल्सान एक एग्रीमेंट केल्लो तेंकां उदक परपेच्युअली म्हळ्यार सासना तें उदक तांकां सप्लाय करचें म्हूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवान तेन्ना देन NGP रूल्ड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तेणी हें केल्लें आनी लोकांक उदक दिवपाक म्हळ्यार कितें आमचे सगळे बांय हिंगा काबार जाले काल तेणी तें JCB गायल्या ती फोडिल्या आनी ती इतली पायपलायन मोंड उडयल्या हिंगा आख्खें उदक जाल्लें खंय राती मागीर राती तेणी तें बंद केलां आतां उदक ना काल सावन तेंकां लोकांक उदक ना हो क्रिसमसा टायम ह्या क्रिसमसा टायमार तुमी लोकांक पांचशे कोताय सारकें सो हांव कितें म्हणटा हें करूं येयल्यार कितें म्हणजे तुमी गांव पयलीं तेंचो जागो वयता आं तेंचो जागो आनी वयल्यान तेंकां त्रासांक घालप ते पांचशे कोन्न मारप लोकांक So is this justice what the people of what this villages of Goa आम कोण भायर न्ही तूं कोण येवन पोण येयलो ना हिंगा गांवचे हे सगळे स्थानिक लोक and these are traditional people they have nowhere else to go and गव्हर्मेंटान चिंतूं जाय की हे लोक ट्रेडिशनल म्हूण हिंगा रापणकार आहा रेंदेर आहा हे सगळे ते हे आमचे गांव भाव
ताका आनी हूंय वचपा ना कित्याक तेंचे हिंगा माड आहा तेंचे हिंगा धोयर आहा तेंच्यांनी हिंगाच पोट भरपा पहले का तो समझेगा वो आया था करके नाम बोलो उसका नाम क्या है फोन नंबर किधर बोलेंगे का क्या ला लुगाय पासून त्यांनी युक्त घेऊन बेस्ट दिल्लो हाय तांका पायार पांया वाट पाया वाट आलो सर पयली आमकां गव्हर्नमेंट दिता तेंका पेपर पासून नाही त्याचे सगळे डॉक्युमेंट आमकां आहाय टील टुडे वी हॅव द प्रोसिड्यूर ऑफ दिस तुम गेलेले ते तुमकां कळोंक जाय ते तुमकां आयटी पाटे सगळी फीचर खबर आसना त्या वयल्या वयर सांगताय तुमकां पेपरा वयर ती एरिया तेका नाच कांच रेल्वे पुलिस प्रोसिड्यूर ना त्यांनी फायदे त्यांनी काढून माहिती आम्ही एक विनोद कोणती घर बांधले ओय आणि मुझे हातीन पास सिमेंट आम मार पडले या पडला आणि हे ना 5 मिनिट उडे चले बांधून दिलो मी आमचं तुमच्या घर काय मोठा आहे बायकांनी पोस्ट देणं म्हणून लुगाराचे पण काय ना म्हणून नाही सगळे असतले बसतो आणि आमची एक झाड मारला ह्या ती एक झाड मारला सायडा त्या कातो पाणी मार आमच्या कातो पाणी त्या निवडून आले ते सोने ना सोने मग त्यांका बड्या मग निवडून आलो हे चोर आम जाणा कोण येतो रस्ता कोण येतो पैसे असे लोका घे दादा यांका माड न्हय असे जेसीबी मान टेम्पल So, and see, after that, we have written also to the deputy collector. We have written to the PI also. I told him, send your deputy. If you are leave, you can't bring. See, there will be pressure. We understand. But let us follow the process. No? It is from the court, no. So what are they talking about? So this is content of court. Our lawyer is already proceeding. Our lawyer is already proceeding with this because we have all the videography. What did he say? Na, त्या आपणाला हे लागना मुठाय. See, it is written, no, South Western Railway versus all this. See how many people are against this. So filed this 45 what 46. So we are not even taking this into cognizance that the letter has come. They are not pleased of the respecting the courts of the land and kids are. We speak of So very it is very this no. I mean, तुम जाए थे करो जाए ना नो. Follow the process. We are not against you. Follow the process. But this area is very enough, yes. Yeah, I know. Can't bother about No, I'm talking about. आम सांगताय सर No, because of policy, you also have to know. No? You understand? No? We are talking of only legal process only. We are not talking about anything. आती काल से पाइपलाइन फोडल्या. हां? आज तो अख्खो गाव हिंग उदक ना. मग कित करपाचे? आणि तो माग सांगता येईल आणि यश गात होईल पाईपलाईन अरे process आहे. होय त्या एनओसी जाई त्या घे जाय काल सन उदक ना. काल सन उदक ना लोकांक. कितको हे करपाचे? बाहेर उडत माग ओवस म्हणता Meeting held now, sir, what Popa? हां, बाय राव मरे. कितले एक दोन दिवसा रेल्वे बांधले हिंगा. हां? थोडी घरा हमणे आता उतराला पता यायला चढायला लांदी ओढली बोळा जापाची सगळे येऊन येतो. चल तुमनेले हरी कोण नका ना लोकाला पण माशी ना बाय आम्ही माझे तर हांव कशेंच खर्च करना. नाही बाबा तुझ्या सांगण्याचं हा तुझ्या सारखंच गोय कर ना तुझे सांग. याच होय हाय ते गव्हर्नमेंट पण मारली हिंगा गावट को तेगे बहुत तेगे आम्ही आहे तेगे का ओके सर मध्ये आणि सर पाईपलाईन सारखं करपा पहिली मागे आमचं चौकाचे पाईपलाईन आम्ही सारखं देऊ पाईपलाईन पहिले सारखं काम स्टार्ट जावपा जायना सर पहिले सांगता तुला आता हांव हिंगाचो अल्पाना जेसीबी काळे बगर हिंगाची आणि तुम्ही त्या बगर आणि उपस्थित रावपा पाईपलाईन कळलं का हे चलपा ना हिंगा कुछ भी करके जाता है लोगों का झक मारने दो पानी भी नहीं कुछ नहीं पुलिस आम सपोर्ट करपा जाय गांवकरा आम कोणाय घरांक घुसलो नाही भितर चोरून गेले येतो आम्ही हॅलो सर 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 ते आमगे सर ते आमगे हे केला स्वतार केला आमकां हियरींग हा हे करपा दाखोवपा आमगे कितें केला कितें केला कितें सगलें आमकां लेटर हा हिंगा
आणि आता तेंगे येयल्यान आमकां येयल्या सगळ्यांक येयल्या लोकांक येयल्या. हाके लोकां येयल्या आणि आता ते येयले म्हणजे पायपलायन बी हालो घरान ओढून उडयल्या आणि सर गुड मॉर्निंग सर काय आले सर कॅन आय गेट विराट सर नंबर सर डायरेक्ट नंबर सर ना आंबोडेला माय सगळे ना. कातरून माड दिसतात हो आम्ही ना आणि म्हणजे टॉयलेट असं ते मग नोटीस करणार सामान काढ मग काय किती करू मग काय करू आपणागे प्रॉपर्टी मोठाय आणि आम्हाला उडयतो मोठाय माग धमकी दिताय आय म्हणल्या नोटीस ती हांव काडटा आमगे प्रॉपर्टी म्हाका टायम दी हिअरिंग नासता तुम्ही झाले डिमार्केशन केलं की झालं आमकां कितें जाय खंयच्या पायपलायन आहा ती केळो आमकां कांय डिमांड ना काय करपाक आयल्यान मोठे मोठे सगळे सगळे मोड गेले माड काड होय, म्हणून माड माड काडलो, मारलो आणि आमकां आमकां आमी वयल्यान थोडे म्हूण सांग तें सांग सारकें सांग चोड मडकाल रड आणि ते सान माडा लागून काय ते गेले तितूले सारखे हे घालता सारखे रडोन झाड काट म्हणून गेले हॅलो माड कातरी तेंगे कितें वयता तेंका पयशे मेळ्ळ्या बरो तांकां काम करून पयशे मेळो नाका तेंका हप्तो मेळ्ळ्या बरो तेंका ती जाय लोकांक मोडे ना थोडे घडे कितेंच तेंगे गांव हे भशेन करून तो भायल्यान दादागिरी केल्या तेही तशें करता आमचे भशेन आम तेंगे गांव गेला आम दोवता आला अशें करून बरें आम कामाक कॉन्ट्रॅक्ट पासून गेलो तेंगे गांव गेला आम दोवता आलोले तेंगे हे झाल्या पुरो लोक मराय ना उराय तेंका काय उसको कुछ लगता नहीं लोग मरो ना झक मारो तुमको कुछ लगता नहीं तुम्हारा काम जाने का उसको काम है हफ्ता मिलने का उसको काम है हमको काम नहीं है प्रोसेस जायना आसलो ना मरे तें काम भितर येवपाक जायना Yeah, that's what म्हणजे दादागिरी I जायना spoke to them. Process कोराय हांव बघून हांव लिगली वयता हांव कितें करपा हांव लॉ ऑफ द लँड आय एम फॉलोईंग आय एम गोईंग एज पर द प्रोसिजर्स लँड एक्विजिशन प्रोसिजर्स आय कन्सल्टेड द टॉप लॉयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हांव बेश्टे उलयनाय हे केलते न्हू हे दिस इज गोइंग टू बी अ क्रिमिनल कंप्लेंट व्हॉट यू हॅव डन आय एम टेलिंग यू You will understand. काय सांगपा It is already lawyers are processing the papers. तुम काढा तुम्ही हे केलते न्हू तुम्ही मारक पडले सगळे चोय मोड चोय कितको मोडाय पाय पडलो हिंगा हात डॅमेज जाला पाय आणि काल मामी बरें मुनी उडाय नाडो तेंगे चोर हेंगे दाळ्याय सुण्या फालतू खंय आमी घरू हे नासपणी तेंका कापी उडयताय हेय घेईल म्हणून हाले हांवें गोगीर हालतले हे आता 20 तारखेर दाखयला आमकां पयलीं म्हणटाले 3 दिसांनी दाखयता म्हणटाले होय आता हिंगेले त्या म्हणा थिंग पावता घेऊन लाईन सारखी हाल म्हणटा थिंग डिमार्केट करतो म्हणटाले तुम कोणा जाय तिसरो ट्रॅक येता म्हणून कोणाक हे काय सांगितला हांव 2020 सान सांगत तुमकां तिसरो ट्रॅक येवपा म्हणी गा कोणा समज नाही वो बोलता है वो हमारा जगह को किधर बाउंड्री है तुम क्यों बात करते हैं हमको कुछ उसको कोई समझता नहीं नाम निकाले